दीस मंगळार जुलैची 29 तारीख 2025. पहिले मसप जोन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 4 वळ 7 तावन 16 पर्यंत. मोगाचेनो, आमी एकामेकाचो मोग करूया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकाच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हांतू वांटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या सपुताक पाठयल्ल्यांत. मोगाचेनो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी तोच मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमींच देखला. आमी परगट करतावी ह्या विशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आशिल्लो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमचो विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 103 6 तावन 7, 8 तावन 9, 10 तावन 11 आनी 12 तावन 13. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराचीं कृत्यां न्यायनितीचीं. जुलूम भोगतल्यांक तो न्हीद दिता. मोयजेक आपल्यो वाटो ताणें उघडल्यो. इस्रायेलाक आपलीं विचित्रां ताणें दाखयलीं. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. राग करूंक सवकास, काकुळतीन ग्रेस्त. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही, वय तो सदां काल राग धरून रावचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो ख्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तो फारीकपण तो घेना. पृथ्वीप्रास मळब जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्यां थंय. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. तो सर्व तुजे अपराध भोगसिता. सक्कट पिडेंत ओकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काण उडयता. जसो बापय आपल्या भुरग्यांक मोवाळायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांक दया करता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. बी जावन आसा देवाचें उतर. वंपी तो क्रिस्त. जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळटा. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 वळ 19 तावन 27 पर्यंत. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोवंक तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले.
जेजू येता म्हण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हणून फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें, तुवें मागिल्लें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सतमंताय? तिणें जाप दिली, वै सम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हणून हांव सतमंता. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोम्या, तूं हांगासर आसलोय तर म्हजो भाव मरतो नासलो. भावाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ली मार्ता जेजू मुखार तिचें दूख उसारता. जेजून जायत्या लोकांक गूण केल्ले, मेल्ल्यांक जीव केल्ले. तितलेंच न्ही, मोरी, मार्ता आनी लाजर हांचो लागशिल्लो कुटुंबाचो इश्ट जावन आसलो जेजू. लाजर मरतना नातलो. मरणांतावन ताका बचाव करूंक साध्य जालें ना म्हणून दूख पावता. जेजूक हें कळीत जाता आनी तिका धैर्यान भरता. तसो जीव दातार आनी ताका सतमानलेलो मरत जाल्यारय जिवंत उरतलो म्हूण जेजू तिका समजयता. आमी पवित्र स्नानाच्या भासवण्या वेळार हांव पात येतां म्हणून आमचो भावार्थ उसरता आनी नवीकरण करता. सतमंता मागणें म्हणटना जेजू क्रिस्त जिवंत सडवणदार म्हूण उक्त्या वळखून घेता. ह्या मुखांत्र क्रिस्ती जिवीत मरणांत अखेर जायना, बगार जिवंतपणांत वांटिली जाता म्हूण आमी पात येता. आनी हो आमचो भरवसो.